Just imagine. नमस्कार इष्टानो, येवकार तुमका जस्ट इमॅजिन या धमाल विनोदी कार्यावळीने. इष्टानो, आमदार विष्णू वाघ हे फक्त एक आमदारच नाही तर एक बहुरंगी आणि बहुढंगी व्यक्तिमत्व हे तुमका सगळ्यांना खबरच आहे. इथून कितें नव्हे, ते एक बरे संपादक, एक बरे लेखक, एक अभिनेता, एक प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह आणि ते एक नेता, ते एक उत्तम कवी. काय कविता यांची, वा रे वाशी बेस्ट. ते एक क्रीडा प्रेमी हे त्यांच्यानीच फाटी सांगलेले एकदा. आता त्यांचे एक नवे रूप पळोवपाक मेळ्ळे. ते एक बऱ्यापैकी मिमिक्री आर्टिस्ट सुद्धा आसात. हय इश्टानो, चवथीच्या दिसांनी जेन्ना सगळे आमदार आणि मंत्री हॉलिडेज एन्जॉय करताले आणि तेन्ना हो धडपडी सांत आंद्रेचो आमदार विष्णू वाघ मिमिक्रीचे कार्यक्रम घेतालो आणि 4 पैसे जोडटालो. तेजो एक कार्यक्रम आमकां सावथ गोंयान एका सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाच्या ते कार्यक्रमाक पळोवपाक मेळ्ळो आणि आमी तो शूट केलो. विष्णू वाघ एक बहुरंगी बहुढंगी व्यक्तिमत्व. Just imagine. गणेश चतुर्थी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज मैं यहाँ पे आया हूँ एक कलाकार की हैसियत से, ना कि एक आमदार की हैसियत से। आज मैं आपके सामने हमारे गोवन पॉलिटिक्स के कुछ नावाजलेले पर्सनैलिटीज़ के आवाज़ निकाल के दिखाऊंगा। पर आप जानते हैं कि मैं कविता और रचना के बिना नहीं जी सकता। आपको सबसे पहले मेरी कविता झेलनी पड़ेगी, मेरा मतलब है कविता सुननी पड़ेगी। भाई आमचे ऐकत नाही, मंत्री केले जाना आ ई ई येत नाही। आमची डरकाळी भाईना सांगतो ऐका एकच, आम्ही शिलेदार नाही नुसते शिपाही, नाही नुसते शिपाही। तुमका सगळ्यांक आजोशी मंडूर कवळी मोळा गणेशोत्सव मंडळातर्फे चवथीच्यो हार्दिक शुभेच्छा। आज तुमच्या मुखार हांव काय नावाजलेल्या व्यक्तिमत्वांची मिमिक्री घेऊन येतलो। नावाजलेले ह्या श्रेणीन गोयचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार येना हे आणि वेगळे सांगपाक नाका। हांव कार्यक्रम करता तेन्ना हांव 1 रुपया घेना, फक्त डॉलर्स घेता, कारण रुपया देंवत आसा। तर सगळ्यात पयलीं गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार तुमच्या मुखार। हे इलेक्शना कडेन कसली बुद्धी सुचली आणि सांत आंद्रेच्यान विष्णूक तिकेट दिली. वी गेव हिम द ticket on which he got elected as an MLA, and now he wants us to go on a long journey. I gave him Entertainment Society of Goa, but he is more interested in entertaining Society of Goa. He had problems with Manoj Srivastava. We ensured that he was removed. Now he has a problem with Sango Konangada de Nagasu. हे असले तुमच्या मुखार गोंयचो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार। आता जलस्तोत्र मंत्री दयानंद मांद्रेकर तुमच्या मुखार दवरता। दयानंद मांद्रेकर। हेज्याशीन सरकाराक कितें प्रॉब्लेम आहा तेंच समजना। हो सीएमाक कितें म्हणटा तें बरें आहा, म्हाजेरूय त्या दिसा कितें तरी बडबडोंक लागलो। आमकां आतां भंयूच पडला, हो काँग्रेसीक घट धरून हे जायत आनी मागीर हें करीत। हेचें हें कळना कितें, पूण हें आहा इतलें शुअर। आमकां जर सीएमाक सांगलां आमचें खातें जाय जाल्यार विष्णूक दी, पूण तेचें पर्रीकर नाशनम कीर्तन आदी बंद कर मातशें। हेका कसली एलर्जी आहा तीच समजना। हेचें हें जालां म्हणून हें करता कशें मेळटलें? हेचेशीं कितें आहा प्रॉब्लेम तें आमकां खबर ना। मित्रांनो, हो असलो गोंयचो माननीय जलस्तोत्र मंत्री जेची सगळी स्तोत्रां म्हाका खबर आसात। आता नेक्स्ट तुमच्या मुखार आरोग्य मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर। म्हाका तर एक गजाल कळना की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आमी मातशे हांगासरले थंय म्हणीत जाल्यार आमकां वरांची वरां कॅबिनान घेवन बसतात आनी सोलून काडटात, पण ह्या विष्णू वाघाक ते कांयच म्हणिनात। आमी वाघाक भियेतात पूण जंगलांतल्या ह्या वाघाक मुख्यमंत्री भितात काय कितें? हांवें कांय हॉस्पिटलाचें उक्तावण करपाक मातसो वेळ केलो तेन्ना केदो बोवाळ केलो हेणें। प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून ह्या वाघाची डरकाळी वेळार थंड केली ना
जाल्यार एक दीस हो आमकां शुअर घास मारतलो. Just imagine. जसो नायक पिक्चरान अनिल कपूर एक दिन का सीएम जाल्लो तसोच चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर एका मराठी पेपराचो एक दिन का एडिटर जाल्लो फाटी. चीफ मिनिस्टरान अख्खो पेपर एडिट केलो आनी सामकी हेडलायनीची वाट लायली. अशें कोणेच म्हणूंक ना, अशें कोणेच म्हणूंक ना. बेस्ट पेपर काडलो, बेस्ट सामको एकदम बरो पेपर काडलो. सगळ्यांक डरा धमकाके पेपर काडलो. आमी तर अशें आयकलां की आतां सीएम एडिटराच्या त्या खुर्चे वयरसून देंवपाक रेडी ना खंय. बाबडो संजय ढवळीकर. सीएम उर्फ न्यूज पेपराचो एडिटर डेली सकाळच्यो मिटिंग्स घेतात त्यो अशें असतात. You all are editor of this media house. From today onwards, I am the editor in chief. So whatever decision I take today will be in force for next 4 years. I have decided that this media house will not print any of the news material given by Congress or NCP. In return, I ensure you monthly government advertisement of 10 lakhs and no negative news against me. Before printing anything on BJP government, one copy has to be sent to my karyakartas compulsorily. Otherwise, even Lokayukta will see each other every day. Just imagine. रातची 10 जाली अजून हेडलायन ना पेपराक दिवपाक. कशी आसतली? नॉर्मली हांवूच दिता न्ही ती. ओके, आतां म्हाकाच कितें तरी बरळचें पडलें. चल, फाल्यांची हेडलायन हांवूच दिता म्हाका. काल मित्र आज शत्रू. गोध्रा नंतरची परिस्थिती मोदीपेक्षा मी चांगली हाताळली असती. मुख्यमंत्री पर्रीकरांचे घणाघाती वक्तव्य. विष्णू वाघाकडून ESG हिसकावली जाईल. मुख्यमंत्री ही बेस्ट हेडलाईन. इफ्फीपूर्वी तुम्हाला आश्चर्याची पण आम्हाला आनंदाची बातमी मिळणार. विजय सरदेसाई एक धडाडीचे व्यक्तिमत्व आहे. मुख्यमंत्री पर्रीकर. वा, कसली हेडलाईन दिली आहे. हांवें म्हाकाच दिली. बेस्ट. राव, परवा पेपर कसो काडपाचो. ओके, मागीर हें हांवें म्हणूंकूच ना म्हणपाचें. मागीर तेजेर आनीक हेडलायन जातली. बेस्ट आहे. Just imagine. सर्वात प्रथम तुम्हाला हार्दिक अभिनंदन है सीएम साहेब. माफ करा है एडिटर साहेब. आजची काय हेडलाईन आहे मेन? कराला फटका, राज्याला व्याघ्र क्षेत्राची गरज नाही. सीएम एज अ न्यूज पेपर एडिटर पेड न्यूजाचो कॉन्सेप्ट तूं एक्सेप्ट करता? डू यू एक्सेप्ट पेड न्यूज कॉन्सेप्ट? ओके इन ओके 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 कळ्ळें. पण विष्णू वाघ कितें म्हणटालो जाणा, विष्णू वाघ लॉजिकली अशें पळोवंक वचत न्ही जाल्यार खंय एक दिन का एडिटर तो जावपाक जाय. ते पद तांकां मेळपाक जाय. ते एडिटर एक दिसाचो एडिटर ते जावपाक जाय आसले, तुमी न्हू म्हणून अशें विष्णू वाघ म्हणटा. अडचण आसात न्ही. बरें, तुमच्या पयलीं जो एडिटर आसलो पळय हांगा तो खंय स्टाफांक खूब त्रास करतालो आनी तेंची बिलां बी आडावन दवरतालो, तांकां टायमार सॅलरी बी दिनासलो. सो आतां तुमी सुत्रां हातीन घेतल्या. आतां कशें कितें आहा सगळें पोजिशन कशें कितें आहा? वी पे अवर सॅलरीज परफेक्टली. वी पे ऑल अवर बिल्स रिजनेबली इन टायम. आनी स्टाफांक इन्क्रिमेंट आनी बोनस? कितें तें इन्क्रिमेंट आनी सॅलरी म्हणटकूच कितें 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 करपाक लागले. वा, थोड्याच्या कालावधी भितर तुम्ही पक्के एडिटर जाले. हे मात्र खरें सीएम साहेब. बरें, खुबशीं न्यूज चॅनल्स आनी न्यूज पेपर हे हाऊजीस अशें स्टाफ कमी करता, कॉस्ट कटिंग करतात. आय थिंक इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट. इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट म्हणटा तुमी. Just imagine. मित्रांनो, म्हापसा म्युन्सिपाल्टीचो चीफ ऑफिसर हनुमान तोरसकर रिटायर जालो तेन्ना तेका एक भरजरीत गोल्ड नेकलेस भेट म्हणून दिलो. मोहन माळ बी काय कितें ती? आता तेन्नाच्यान चडशे सिनियर गव्हर्मेंट ऑफिसर आपणाक म्युन्सिपाल्टीचो चीफ ऑफिसरूच म्हणून रिटायर जावपाक जाय अशी सीएमाक गळ घालपाक लागल्यात. Just imagine. मोहन माळ. असो इश्टानू, आमी घेवया एक नेवरी स्पेशल मोदक फिल्ड शॉर्ट ब्रेक. रोकडेच मेळया. Just imagine.